उदाहरणार्थ गोंयांत 2037 पर्यंत पावर कितली लागतली ही ताजी तजवीज करची, तशेंच उदक कितलें लागतलें ह्या संबंधी डब्ल्यूआर डिपार्टमेंटान तजवीज करची आनी त्यानुसार आमी गेल्या वर्सा पासून कामाक सुरवात केली 2023 पासून आनीक 2025 आसा आमी. म्हाका खात्री आसा की 2026 पर्यंत आमी 2037 जें उदक आमकां लागतलें गोंयकारांक उदक लागतलें तें आमी आतां निर्मिती करूं शकतले. निर्मिती इन द सेन्स साठवण करूं शकतले. उदाहरणार्थ आमी साळगांवांत बिचोलीच्या तालुक्यांत जी आमी बॅरेज बांदपाक घेतल्या त्या बॅरेजीक जवळ जवळ आमी 500 कोटी खर्च केल्या आनी थंय आमी 250 MLD उदक आमी काडूं शकतले. आयचे घडीक आमकां गोंयांत आमी उदक जें वापरतात पिवपा खातीर तें सांगता तुमकां तें जवळ जवळ 800 MLD सुमार आसा आनी आमकां गरज जी आसा पळय आयचे घडीक ते आनी 200 MLD काय 300 MLD सादारणशी म्हणजे सगळे गोंयकारांक जर 8 ते 10 वर उदक मेळटलें जर जायत जाल्यार आनीक एडिशनल 300 सुमार MLD उदक जाय. हे लक्षांत घेवन आमी 250 MLD उदक आसा पळय न्ही तें साळ गांवांतल्यान आमी लिफ्ट करूंक शकतले. शापोरा न्हंय जे आसा पळय न्ही त्या न्हंयतल्यान वयर उदक काडटले. ट्रिटमेंटाचो तांणी करपाचो म्हणजे डब्ल्यूआर डिपार्टमेंटाक आपल्या PWD डिपार्टमेंट करपाचो आनी हे उदक सप्लाय करपाचें. त्या बरोबर आमी दक्षिण गोंयांत कुशावती न्हंय जी आसा पळय न्ही ज्या न्हंयतल्यान आमी उदक काडनाशिल्लें तें उदक आमी लिफ्ट करपाक केल्लें आसा. तें न्हंयतलें उदक जें आशिल्लें पळय न्ही बहुतांश उदक म्हणजे 90% उदक हें जुवारी न्हंयक मेळटालें. तें 90% जें उदक आसा पळय न्ही तातूंतलें जवळ जवळ 50 ते 60 MLD आमी थंय वयर काडून पळयतात. तशेंच मागीर तुका आमच्या सालावली डॅम जो आसा पळय न्ही थंय एडिशनल 100 MLD प्लांट घेतिल्लो आसा जेणे करून 100 MLD उदक आमी थंयच्यान हाडूं शकतले.